गोयचे फुडले पिळगे खातीर संघटनेची बुधवारा चिंचणे जागरूकताय बसका जाली। शेती विशयाचेर हे बसकेत चर्चा जाली। गोयची जमीन सांबाळून दवरपाची प्रक्रिया फुडले पिळगेक सांगप हो बसके फाटलो मुखेल हेत आसलो। संबंधित अधिकारी आनी थळाव्यांनी व्हडा संख्येन वांटो घेतलो। पळयात। आयज आमी विलेज पंचायत शिशिनी जोसुआ ही अवेरनेस मिटींग घडोवन हाडल्या आमच्या गांवांत। कित्याक कांय फाटीं गव्हर्मेंटाचो सर्क्युलर येयलो डेटेड 14 जुलाय 2023 that government is formulating Goa Agriculture Policy 2023 पूण हे पॉलिसीचेर तेमी अजून एक ड्राफ्ट तयार केलो ना। तेमी लोकांक वचून मागिलां कितें जाय तेका इन्फॉर्मेशन। सो वी हॅव इन्वायटेड फार्मर्स क्लब, फार्मर्स सोसायटी, कुमदाग एंड जनरल पब्लिक हे आमचे ह्या मिटिंगे आपयल्या ते आनी हो इशू जेन्ना ग्रामसभाक मांडलो तेन्ना ग्रामसभा रिक्वेस्टेड आमी मिटींग घेवची म्हणून। सो इमिजिएटली आफ्टर 1 वीक आमी मिटींग घेतल्या टू शो दॅट विलेज पंचायत इज ऑल्सो very keen on this agriculture policy which will benefit our future generation. आमी पयली जी एग्रीकल्चर पॉलिसी जी आसा गोंयची ती आमी वाचून जे कोण ते फिल्डांत एक्सपर्ट आसात तांकां एकठांय करून ताजेर स्टडी केली आनी ती इज व्हेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड टायम कन्झ्युमींग। ती 1 म्हयन्या भितर जायना। गव्हर्मेंटाचे सर्क्युलर दिले तांचो लास्ट डेट ऑगस्टाचे 16 तारखेर आसा। सो आमी ताची स्टडी करून 16 तारखेर आमचो एग्रीकल्चर मिनिस्टर रवी नाईक आनी डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर आमचो बाब आफोन्सो नेविल तांकां मेळ्ळे आनी तांकां सांगलें बाबा ही करपाक ताका जाय तो टायम लागता, स्टडी रिसर्च करची पडटा, तर आमकां आनीक 1 म्हयनो तरी दिवचो म्हणून तेणी आमची मागणी आयकून घेतली आनी ती आतां सप्टेंबराचे 15 तारखेर लास्ट डे आसा। आनी आतां आमी कितें थंय एक्सपर्टांक घेवन सुमार 99 पॉयंट्स एक्युमुलेट केल्ले आसात आनी दे आर डिवायडेड इन 12 चॅप्टर। ते आतां आमी दुसरे जे शेतकार आसा तांकां एक्सप्लेन करतात आनी तेमी ती इम्प्रोवायज करची आनी तांच्या एसोसिएशन ऑफ ग्रुपाच्या नांवान ती गव्हर्मेंटाक धाडची अशी आमची मागणी। आनी आमी सगळे गोंयकारांनी हातूंत हातबोट घातले जाल्यार ही फार्मरां पॉलिसी जातली ही आमकां आस आसा। पण ही जे जनरेशन आसा हांकां बऱ्या पडटली ही पॉलिसी। दुसरी जनरेशन म्हळ्यार एकूय एग्जाम्पल दिवपाक शकता हांव। आतां सावदी अरेबिया तांगेले डेजर्ट रेंव तांच्यानी नॅचरल तांचे कडेन फार्मिंगाचें उदक ना, तांचे कडेन फर्टायल लँड ना, पूण ते आयज टॅक्नॉलॉजी उजार करून गंव वीट एक्सपोर्ट करतात। सो आयज हे आमच्या लागीं जायना। आमच्या गोंयांत हेच वर्साक 81 लाख ट्युरिस्ट येवपाचे आसात। तांकां कितलोसोच एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लागता पूण तो आमी भायलो इम्पोर्ट करता दुसरे स्टेटींतल्यान। आमच्या गोंयकारांक जायना पूण आयज आमचे कडेन जायना म्हणून आमी आमचे फुडले पिळगेचो आमच्या भुरग्यांचो अदमास करचो न्हय। तेय बीन सावदी एरिया भशेन टॅक्नॉलॉजी उजार करून आमच्या लागीं जावंक ना ते करूंक शकता। ताका लागून आयज आमी आमच्या लागीं जाता ते प्रमाणे आमची गोंयची जमीन सांबाळून त्या भुरग्यां खातीर तरी फुडें सरून ती दवरची हो आमचो मेन एम आसा। गोवा 365 खातीर रमेश नायक राउत, मनीषा जाधव आनी संगीता ओली।